नमस्कार. आयज 35वो गोंय घटक राज्य दिवस. ह्या दिसा आमच्या गोंयांत स्वतंत्र राज्याची ओळख मेळ्ळी. कोंकणी भाशेक लागून हो दीस खूपच म्हत्वाचो आसा. गोंयकारांनी जेव्हा कोंकणी ही राज्यभाषा मानली तेव्हा गोंय एक राज्य म्हणून सगळ्यांच्या वळखी गेला. 1962 सालान स्थापन जाल्ली कोंकणी भाषा मंडळ ही संस्था आणि ह्या संस्थेचो जो वावर आसा तेची दखल घेवन आयज राजभवनान आज भोवमान जालो. हो भोवमान फक्त कोंकणी भाषा मंडळाचो न्हू तर ह्या सगळ्या गोंयकारांचोच आसा. ह्याच निमित्तान शणै गोंयबाब कथामाळ आणि राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्तीचो इनाम वांटपाचो कार्यक्रम जातलो. सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवकच जायो म्हणून सगळ्यांचा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. पहिली कथामाळ 2 दिसाची जाय आसली पण आता ती 16 केंद्रांनी एकाच दिसा सगळ्या कडेन जाता. येता मोठा दृश्य लोकांच्या दोळ्या फुड्यान येता तेव्हा झटकोच लागता. 100पेक्षा परीक्षक वावुरपी तर कितकेशेच. तेंचो आंकडो मेजांक सुद्दां जमाना. हजारांनी शाळेंतलीं पोरां सगळ्यांमुळे शणै गोंयबाब कथामाळ ही खूब मोठी जाल्ली आसा. त्याच बरोबर राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त खंयसरच कमी पडना. ह्या स्पर्धेचो आवाठ बगलो जाल्यार खूपच मोठो आसा. 10 वर्सां पेक्षा जास्त ही सर्त चलता. तर कार्यक्रमाक सुरवात करतना आमच्या मदीं आसत मुखेल सोयरे, ज्येष्ठ लेखक आणि गोवा कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष भोवमानेस्त वसंत भगवंत सावंत. उत्तम कथाकार. कथा लिहिली किंवा ऐकली तशीच वाचली तर जायना पण ती सांगाकय कळांक जाय. म्हणात सांगांक कळांक जाय जाल्यार ती शिकपाचा कोणा कडल्यान? आमच्या मुख्य पावण्या कडल्यान. मानाचे सोयरे, लेखक आणि युवा कार्यकर्ते भोवमानेस्त फादर मायरन जेसन बरेटो सतत आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा आणि होच पाठिंबो ह्या आमचा बळ जावन आसा. कसलोय भंय नासतना छाती फुडें करून चलतात ते आमचे भोवमानेस्त प्रशांत नायक. एक धडाडीचा व्यक्तिमत्व. मागतोय कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ, जोड सचिव पुरुषोत्तम वेल्लेकर आणि ऋषिकेश कदम यांच्याकडे मागतोय की त्यांनी पावण्या व्यासपीठार हाडून आसनस्थ जावचा. देव बरा करूं. मागतोय अन्वेषा बाय यांच्याकडे की त्यांनी आमच्या पाहुण्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करचा. मागताय आमच्या ऋषिकेश बाब यांच्याकडे की त्यांनी आमच्या पाहुण्यांक प्रेमाची एक ल्हानशी भेट दिवची. देव बरा करूं. मागतोय कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ यांच्याकडे मी विनंती करतोय की त्यांनी पाहुण्यांचं स्वागत आणि कार्यक्रमाचा प्रास्ताविक करचा. नमस्कार आणि 35व्या गोंय घटक राज्य दिसाची तुमकां सगळ्यांक उर्बी बरी परबी. कितें उलोवच्या पयलीं वल्लभ बाबान जें सांगलें तेंच परत एक फावट तुमच्या सगळ्यां बरोबर ती खोस वांटपाक सोदता.
आयज गोंय सरकारान कोंकणी भाशा मंडळाचो गोंय घटक राज्य दिसाच्या निमतान भोवमान केलो. खरें म्हळ्यार हो भोवमान फक्त ह्या संस्थेचो न्ही, हो भोवमान तुमचो सगळ्यांचो आनी दर एका कोंकणी मनशाच्या वतीन तो भोवमान आज हांवें राज्यपाल तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांच्या उपस्थितीत स्विकारलो. ती खोस मुजरत ह्या वेळार तुमच्या सगळ्यां बरोबर वाटत दिसली. खरें म्हळ्यार ती कार्यावळ सोंपोवन हांव हांगा पावले सुमार 3.5 वरांचेर आनी थोडेशे पुरो जाल्ले. पूण मागीर याद जाली की कोंकणी मनशाक पुरो जावंक शकना, कारण कोंकणी मनशाक जर पुरो जाल्ले, गोंयकारांक पुरो जाल्ले जाल्यार 19 डिसेंबर 1961 वर्सा गोंय मुक्त जाल्या उपरांत आमी पुरो जाल्या म्हूण थांबतले आशिल्ले आनी आयचो दीस आमकां पळोवपाक मेळचो नाशिल्लो. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय मुक्त जाल्या उपरांत गोंय हें स्वतंत्र राज्य न्ही जाल्यार तें महाराष्ट्राचो एक भाग अशें म्हणून गोंयाक महाराष्ट्र राज्यात घालपाचो एक यत्न सुरू जाल्लो. आमकां वेगळी अस्मिताय ना, आमकां वेगळी भास ना अशें खूब जाणांक दिसतालें आनी घडये जर तें खरें जातलें आनी गोंयकार जर पुरो जाले म्हणून दोगी बशिल्ले जाल्यार आज आमी स्वतंत्र राज्य म्हणून हांगा आसचे नाशिल्ले. गोंय वेगळें दवरपा खातीर गोंयकार झुजले, अस्मिताय दीस आयलो, गोंय वेगळें उरलें आनी ताच्या उपरांत आमी केंद्र शासीत प्रदेशूच आशिल्ले, आमी वेगळे राज्य नाशिल्ले. पूण गोंयकारांनी कोंकणी ही आपली राजभास म्हणून मान्य केली, ताच्या खातीर व्हडलें झूज लढलें आनी कोंकणी राजभास जाल्या उपरांतूच आयचो दीस आयलो 30 मे 35 वर्सां पयलीं. ह्या 30 मे दिसा आमकां गोंय घटक राज्य एक वेगळें राज्य म्हणून वळख मेळ्ळी आनी ताचो सुवाळो आयज आमी हांगा मनयतात. इश्टानो, हें करपा खातीर कितलेशेच जाणांनी आपले परिश्रम केले आनी निश्ठेन ते वावुरले म्हूण खंय तरी आयचो दीस आमकां पळोवंक मेळ्ळो. खूब खोस जाता की कोंकणी भाशा मंडळाचे कितलेशेच म्हालगडे, कितलेशेच वावुरपी तातूंत सहभागी आशिल्ले. कोंकणी भाशा मंडळ ही 1961 वर्सा गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 1962 वर्सा गोंयांत स्थापन जाल्ली पयली संस्था, पयलो NGO जाका आमी म्हणटात. आनी आयज जरी म्हजे सारके तरणाटे ताचें नेतृत्व करता आसले तरी कितलेशेच म्हालगड्यांनी कोंकणी भाशा मंडळाचें हाचे आदी नेतृत्व केलां आनी साबार गरजेचो वाव करूनच कोंकणी भाशा मंडळ आयज हांगा पावलां. कोंकणी भाशा मंडळान सुरवातेच्या काळांत जेन्ना 1962 वर्सा आमची संस्था स्थापन जाली तेन्ना पुस्तकां रचलीं, साहित्य रचलें, शिक्षणा खातीर जायतो वावर केलो आनी ताच्या उपरांत जेन्ना जेन्ना कोंकणी खातीर जी जी गरज उप्रासली त्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळ आपलें काम मुखार व्हरत गेलें. आयज म्हज्या मुखार कितलींशींच माणकुली भुरगीं आसात, कितलींशींच तरणाटीं आसात. कोंकणी भाशा मंडळ सदांच दिसत आयला की ह्या भुरग्यांच्या आनी ह्या तरणाट्याच्या हातांत जर कोंकणीचो फुडार योग्य तरेन पावलो जाल्यारूच आमची कोंकणी भास टिकतली आनी ती सुगूर उरतली. आनी त्या खातीर मंडळान आपलो आतां पुराय वाव जाता तितलो ह्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर केंद्रीत केला. 20 वर्सां फाटीं जेन्ना आमी शणै गोंयबाब कथामाळ सुरू केली, वल्लभ बाबान जशें सांगलें की खूब कमी तालुक्यांनी ही स्पर्धा जाताली. कांय अशे भाग आशिल्ले 70 सारकेल्ले जंय ही स्पर्धा जायनाशिल्ली आनी आयज आमचेर अशी परिस्थिती आयल्या की 12 तालुक्यांनी 12 आनी ताच्या अतिरिक्त आनी 4 केंद्रां म्हळ्यार पुराय वट्ट गोंयांत 16 वेगवेगळ्या केंद्रांनी आज शणै गोंयबाब कथामाळ जाता. आनी कोविडाच्या पयलीं जेन्ना ही स्पर्धा जाताली तेन्ना सुमार 5,000 वयर सर्तक ह्या सर्तीन वांटेकार जाताले. आमकां वायट दिसता की कोवीड आयलें आनी आमकां ही सर्त ऑनलायन व्हरची पडली. पूण ऑनलायन व्हेल्या उपरांत सुद्दां आमचो प्रतिसाद खंयच कमी जालो ना. हांव म्हणन जितले आमकां अपेक्षीत आशिल्ले ताच्या पेक्षा चड प्रतिसाद आमकां ऑनलायन माध्यमांतल्यानूय मेळ्ळो आनी ही सर्त राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त आनी शणै गोंयबाब कथामाळ ऑनलायन पद्दतीन आमी फाटलीं 2 वर्सां घेतली. तुमच्या सगळ्यांच्या सांगातान हांव मागन की आनीक ऑनलायन सर्त आमकां घेवची पडूं नाका आनी फुडली जी सर्त आसतली ती आमकां एक श्योर सर्त घेवपाक मेळूं. कारण ही सर्त जेन्ना खरेपणान जाता आनी भुरगीं जेन्ना आमच्या मुखार काणयो सांगतात, आपलें वक्तृत्व सादर करतात तेन्ना जी खोस आमकां मेळटा ती खोस खूब वेगळी आसता. ती खोस तुमी सगळ्यांनी अणभवल्या आनी ती खोस आमकां हाच्या मुखार अणभवपाक मेळूं अशें तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हांव मागतां. इश्टानो, आज आमकां मुखेल सोयरे म्हूण लाभल्यात ज्येश्ठ साहित्यीक तशेंच गोवा कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष वसंतबाब सावंत. वसंतबाब एक उत्कृश्ट कथाकार, पूण तांच्या कडल्यान कथा आयकुच्यो, तांच्या कडल्यान कथा आयकल्यो काय खरेपणी कथा म्हळ्यार कितें, काणी म्हळ्यार कितें हें आमकां समजता. आनी त्या खातीर आमकां दिसलें की आज मुजरत तांकां आमी हांगा मुखेल सोयरे म्हणून आपोवचें.
कोंकणी भाशा मंडळाक तुमी सदांच खूब तेंको दिला. म्हाका वैयक्तीक स्वरुपात खूब सदांच ते आदार दितात आनी आमची उर्बा वाडयता. हांव तांकां ह्या वेळार येवकार दिता. आमच्या मदीं मानाचे सोयरे म्हणून आसात फादर मायरन बारेटो, एक तरणाटे लेखक, कोंकणीचे वावुरपी. हालींच तांकां कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार फावो जालो. तरणाट्यां मदीं तांचें साहित्य आज खूब जाण वाचतात, खूब जाणांक तें आवडटा. आज मुजरत ते हांगा मानाचे सोयरे म्हणून हजर रावले म्हणून तांकांय हांव ह्या वेळार येवकार दिता. तशेंच आमच्या मदीं प्रशांत बाब नायक आसात, कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष आनी ज्यांच्या फुडारपणा खाला आनी ज्यांच्या खराब्याच्या तेंक्याक लागून राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त त्यांच्या आवय बाबाच्या नांवान सुरू केली. तशेंच शरण बाब नायक हांगा आसात, हांव तांकांय ह्या वेळार येवकार दिता. आनी मुजरत आज तुमी सगळे हांगा ह्या इनामां वांटप सुवाळ्याक हजर रावले म्हणून तुमकांय सगळ्यांक येवकार दिता आनी मुखारूय तुमचो तेंको आमकां असोच मेळटलो अशी आस्त ह्या वेळार व्यक्त करता. देव बरें करूं. देव बरा करूं अन्वेषाबाई. राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्तीचे पुरस्कर्ते भौमानीस प्रशांत नायक हेंचे आतां आमी 2 शब्द ऐकुया. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आमचे इश्ट वसंत बाब सावंत, मानाचे सोयरे फादर मायरन बार्रेटो, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष बाबा बाय अन्वेषा, सचिव जोड सचिव बाबा पुरुषोत्तम आणि ऋषिकेश, सगळे वेगवेगळ्या सर्ती शनिवार बाब कथामाळ आनीक राधा मुकुंद नायक सर्तीचे जैतिवंत स्पर्धक, तांचे पालक, भावान आनी भयणीनो. भाशा मंडळान कांय उपक्रम एक मोख दवरून सुरू केले. हातूंत भितर शणै बाब कथामाळ हो एक उपक्रम असो आसा की जातूंत भितर भुरग्याक काणी सांगपाच्या निमतान आमी स्टेजीचेर चडयतात. आतां एकदां खूब भुरग्यां मदीं पयलीं अशें आसतालें की शाळें भितर जर 100 भुरगीं आसलीं जाल्यार 50च भुरग्यांक माची मेळटाली. उरिल्लीं भुरगीं केन्नाच मुखार येनाशिल्लीं स्टेजीचेर येवप म्हणून. आनी तो स्टेज फियर म्हणटा तो कन्सेप्ट शेवट पर्यंत घेवन रावताले. हांवें सीन कितलीं जाणां अशें हांवें पळयलात की ग्रॅज्युएट जातकीर सुद्दां स्टेजीचेर येवपाक भिवप तांणी. स्टेजीचेर येवप म्हळ्यार कडकड येवप. ही इनिशियल उरता, हातापत्राक बी धरलें की कडकडटा हें अशें स्टार्टिंगेक जाता. पण तशें जाता म्हणून भुरग्यांक जर फाटीं उरलें जर जायत जाल्यार तो तें घेवनच जगता. स्टेज फियर हो कन्सेप्ट घेवन जगता आनी तो उरचो न्ही. आनी त्याच बरोबर भुरग्यांक वेगवेगळ्यो काणयो वाचपाक मेळच्यो. पयलीं कितें जातालें, आमगेले आजी आजो आसताले आनी आमकां कंटिन्युअस एक काणयांचो रतीब मेळटालो घरा कडेन. आतां विभक्त कुटुंब पद्दती लागून एक कुटुंब जाला, न्हवरो बायल आनी एक भुरगें, 2 भुरगीं आसताले पयलीं. आतां तें एकाचेर आयलां आमी खूब कडेन. सो 3 जाणांची फॅमिली जाला. जंय घराब्या भितर 10-15 लोक आसताले. आजी सांजचे सगळे भुरग्यांक एकठांय घेवन काणी सांगताली. आजो सांगतालो काणी, आवय सांगताली काणी, बापोल काका सांगताले काणी. ही सगळी पद्दतच बंद जाल्ली. सो ही परती रुजू जावची, भुरग्यांक काणी आयकुपाक मेळच्यो, भुरग्यांनी त्यो स्वता सांगच्यो. हाका लागून जे भाशा मंडळान शणै बाब कथामाळ सुरू केली ताका उफाट प्रतिसाद संपूर्ण गोंयांतल्यान मेळटा आनी भुरग्यांक एक वेगळें व्यासपीठ निर्माण जालें. राधा मुकुंद नायक सर्ती फाटलो उद्देश असो आशिल्लो की 11वी-12वीच्या भुरग्यांक, हायर उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या भुरग्यांक एक व्यासपीठ वक्तृत्वा खातीर दिवप. आतां वक्तृत्व ही एक कला जाका लागून तुमी पळयलें जर जायत, मोठे मोठे लिडर जर पळयले, तुमी प्रमोद महाजना भाशणां जर गेले जर जायत जाल्यार तें सुरवात जातकीर ताजे विचार तुज्या विचारा कडेन जुळ्ळ जावं, ताज्या तत्वप्रणाली कडेन तूं मेळटो जुळटो नासलो तरी जाल्यार अशा लिडरांची जी भाशणां आशिल्लीं, जॉर्ज फर्नांडीसाचें भाशण आयकुपाचें, दत्ता सामंताचें भाशण आयकुपाचें, मधु लिमयेचें भाशण आयकुपाचें, खूब जाण आसात ज्यांची भाशणां तुजेर सारकी भुरळ घालता. अण्णा जोशी एकदां मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन गार्डना कडेन मोठी सभा जाल्ली आनी 1.25 वर उलयतालो, पण सभेंतलो एकटो सुद्दां हाललो नाशिल्लो. सो वक्तृत्व ही एक कला जाका लागून ती जर कला तुजे कडेन बरी उरली जर जायत आनी तूं जर बरो तातूंत भितर प्रेजेंटेशन करपाक शकता जर जायत जाल्यार तुका राजकीय कारकीर्द घडोवपाक वा आनी खंयची कारकीर्द घडोवपाक खूब बऱ्या पडटा.
आज कुणाल कामरा जर तुम्ही पळयता जाल्यार ताजें वक्तृत्व पळोवपाचें, ताजें मिमिक्रींतल्यान ताजें जें वक्तृत्व आसा तें पळोवपाचें. सो म्हाका दिसता की ही एक कला जी उरली जर जायत, आपल्या कडेन आयली जर जायत जाल्यार आपल्यान जर डेवलप केली जर जायत जाल्यार आयुश्या भितर खंयच्या स्टेजीचेर केन्नाय शेवटच्या क्षणां सुद्दां एक गेस्ट पावलो ना बाबा, अरे कोण ना हांगा, गेस्ट पावलो ना आमगेलो, पळय हेतून भितर साईश दिसता, साई यो मातसो बस पळोवया, एक दोन इनामदी आनी एक दोन हें उलय. हें तुमकां तुमचेर ती जबाबदारी येवपाक शकता आनी तितली तुमची निवड जाता त्या क्षणा भितर. म्हळ्यार लोक तुमकां समजता की एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम म्हाका जर आपयलें जर जायत जाल्यार 4 गोश्टी बरी सांगतलो आनी बरे तरेन तुमच्या मुखार मांडटलो. सो ही कला मातशी मुखार वचची उच्च माध्यमीक विद्यालया भितर. ताका लागून आमी राधा मुकुंद नायक म्हाज्या आवय आनी बापायच्या नांवान आमच्या कुटुंबान ही सर्त सुरू केली आनी जाका एक उत्तम प्रतिसाद मेळटा. ही सर्त सुरू करतना दुसरो एक उद्देश आशिल्लो की गोंयच्या ज्वलंत प्रश्नां विशीं तरुणां मदीं जागृताय आसपाक जाय. म्हण तुमी ह्या स्पर्धेचे जर विशय जर पळयले जर जायत खूबदां इट इज गोवा सेंट्रीक. गोंयचे ऑफकोर्स नॅशनल इश्यू आसतातच, पूण गोंयचे वेगवेगळे ज्वलंत विशय जे असतात त्या संबंधान भुरग्यांनी वाचचें, त्या संदर्भान भुरग्यांनी अभ्यास करचो आनी मागीर प्रेजेंटेशन करचें, असो एक ताजे फाटलो हेतू आसता आनी जो खूब प्रमाणात सफल जाला. हांव कोंकणी भाशा मंडळाक दिनवासता आमच्या कुटुंबाच्या वतीन की ही सर्त आमी जी पुरस्कृत केला ती सातत्यान गेली कित्येक वर्सां कोंकणी भाशा मंडळ चलयता, ताका संपूर्ण गोंयांतल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. तो असोच चालू उरची अशी अपेक्षा दवरता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रशांत बाब. पाहुण्यांचा ऐकल्याशिवाय कार्यक्रमाची शोभा वाडना. म्हणान मी विनंती करतोय आमचे मानाचे सोयरे, लेखक आणि युवा कार्यकर्ते भोवमानेस फादर मायरन बरेटो हेंच्यांनी 2 शब्द बोलचे. माचेर आसलेले मानाचे सोयरे, मुखेल सोयरे भोवमानेस वसंत बाब सावंत, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष भोवमानेस अन्वेषाबाई सिंगबाल, भोवमानेस प्रशांत बाब नायक आनी हेर आमचे मानाचे खेरीत भाशेन माचेर आसलेले भोवमानेस शिक्षक, भुरगीं आनी बाबा भयणीनो, आयज आमी खेरीत भाशेन संतोशाच्या उमाळ्यांनी ह्या सांजे वेळार ह्या सुवातेर एकठांय जाल्या कितेंय तरी जें बरें आमी केलां ताचो फळ घेवंक. कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी भाशेच्या मळार आयज जायत्यो कार्यावळ्यो घडोवन हाडटात आनी हें पळोवन खरेंच काळजाक संतोश आनी खोस भोगता. सुटयांत आसात खरी, पूण सुटयो विसव घेवपाचे दीस न्हय, पूण आकारणी चालूच दवरपाचे दीस म्हूण समजून दर दिसा कितें ना कितें कसली ना कसली कार्यावळ घडोवन हाडटात. आनी ह्याच खातीर खेरीत भाशेन कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबाल हांकां आनी हेर सगळे ज्या ह्या कार्यक्रमांत कार्यावळींत वाटिल्ली आसतात तांकां परबीं दिता आनी कोंकणी आमची भास जिवी दवरूंक, फलवंत करूंक, प्रभावीत करूंक वावुरतात. त्या कारणान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज कोंकणी भाशा मंडळ जेन्ना ह्यो गोंय पावंड्यावेल्यो घडोवन हाडलेल्यो 2 स्पर्धेंत जैत मेळोवन घेतलेल्या भुरग्यांक इनामां भेटोवप हो सुवाळो ताणें घडोवन हाडला, तेन्ना भुरग्याच्या मुखामळार हें जैत घेतलेलो जो खोस संतोश दिसता तो आमचोय खोस वाडयता. आयज तुमी भुरगीं कोंकणी मळार जायतीं वावुरतात आनी तुमी जावन आसात फुडाराचे खांबे. आयज कोंकणीचो हो वावर फुडें व्हरूंक तुमच्या भुजाचेर जबाबदारी आसा आनी जेन्ना तुमी तुमच्या सुटयांत पासून वेळ काडून कोंकणी पासत जें तुमी कितें करतात ताचो फळ जरूर फुडाराक तुमकां मेळटलोच. आयज व्हड उमेदीन जेन्ना आमी गोंय घटक राज दिसाचो 35वो वर्धापन दीस व्हडे उमेदीन मनयता तेन्ना आमकां गोंयकारांक एक व्हड आनंदाचो
आनी खोशयेचो दीस. कित्याक खेरीत भाशेन आमकां गोंय घटक राज फावो जालें आमच्या एकवटा पासून, आमच्या फुडाऱ्यांनी, जाणारांनी, बऱ्या मनाच्या मनशांनी त्याग, सॅक्रिफीस, आपलो वेळ, आपलो घाम, आपलें रगत, आपलो आदार सहकार दिवन हें बरेंपण आमकां जडून घेतलें. आनी आयज आमी हें बरेंपण फुडले पिळगेक दवरूंक गरज. आयज कोंकणी भाशेक लागून आमकां गोंयकार म्हणूंक आनी गोंयकारपण फुडें व्हरूंक आमकां अभिमान भोगता. गोंयचें ग्रेस जायज आयज चोडटा आनी संस्कृती मळार जालोलो विकास पळोवन काळजाक संतोश आनी खोस भोगता. कोंकणी भाशेची अस्मिताय जावन आसा आमची जण एकल्या गोंयकाराची अस्मिताय आनी ग्रेसकाय आनी दायज. ती आमी राखोवंक जाय, दुसऱ्यांक कोंकणी भाशे वटेन ओडून हाडूंक जाय, कोंकणीचो मोग तांच्यात किल्लावून हाडूंक जाय. आनी आयज हें म्हजें उलोवप करतना कोंकणी भास कशे भाशेन प्रभावीत फळादीक आमच्यांनी करूंक जाता, कोंकणी कशे भाशेन आमच्यांनी फुलोवंक जाता हाचेर थोडक्यान हांव लक्ष घालूंक सोदतां. पयले सुवातेर एकवटाचें पावल. जेन्ना आमी एकवटान वावुरता, एक मन, एक विचार, एक निर्णय घेवन आमी फुडें सरता तेन्ना जरूर आमकां फळ मेळटा. कोंकणी भासोत एकवटाचें पावल मारुया. दुसरे सुवातेर कोंकणीचो बरो प्रभाव दुसऱ्यांक मेळटलो जाल्यार आमचें बरोवप, आमचें उलोवप प्रभावीत करुया. बरयलें, उलयलें पूण ताचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडना जाल्यार अमत्या कळशार उदक, कांयच फळ आमकां मेळचो ना. तर आमी कितें उलयता, बरयता तें प्रभावीत करूंक वावरुया. तिसरे सुवातेर भास सृजनशील, क्रिएटीव मनान जावंक दी. सृजनशील मनान जेन्ना कोंकणी उलोवंक बरोवंक आमी फुडें सरतात तेन्ना जरूर जायतो प्रभाव आमी दुसऱ्यांचेर घालतात. चवथे सुवातेर आमची भास साहित्यीक आसूंक म्हत्वाचें. साहित्य म्हळ्यार भास परजळटा तेन्ना भाशेंतल्यान भरवशाची, काळजीदारपणाची, मोगाची किरणां दुसऱ्याचेर फाकतात आनी आमची जीण आमी फुलोवंक पावतात. आनी पांचवे आनी निमाणे सुवातेर भास गिन्यानी आनी जाणविकायेन भरलेली जावं दी. जाणवायेन गिन्यानान वाडूंक वेळ काडूंक जाय, बसून आमी शिकोवंक जाय, बसून वाचूंक जाय, तेन्नाच आमचें गिन्यान वाडटा, जाणवाय वाडटा. भाशेंत गिन्यान आसता, जाणवाय आसता तेन्ना ताचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडटा. सोपयतना आयज संस्कृतीक, समाजीक, शिक्षणीक मळार पोटतिडकेन वावुरपी वावराडी आमकां जाय. आपल्याक कितें मेळटलें हे दिशेन न्हय, पूण आपलें बरें करणे उद्देशीन दुसऱ्याक कितें मेळटलें हे नदरेन आमकां आयज वावराडी जाय. दुसऱ्याच्या जिवितांत प्रभाव हाडटले आमकां वावराडी जाय. दुसऱ्याचें बरेंपण चिंत्तलें, कोंकणीचें बरेंपण चिंत्तलें असले वावराडी आमकां जाय. असलेच वावराडी उत्पन्न जावन हे म्हजे आवडे आयज उगडापे करतना किरीत भाशेन तुमकां भुरग्यांक जाणें जैत मेळोवन घेतला तांकां हांव परबीं दितां. आनी जो बरो वावर कोंकणी भाशा मंडळ करता तांकांय हो वावर अदीक नेटान उमेदीन फुडें व्हरूंक बरें मागता, बरें आवडटा. आनी आयज मनाचो सोयरो कसो ह्या तुमच्या घरांत तुमी म्हाका येवकार दिलो, आपयलो, आपोवणें केलें, त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जय कोंकणी, जय गोवा, देव बरें करूं. देव बरा करूं सर. तुमचे मोलादीक मुद्दे सदांच आमच्या लक्षांत उरतले. आतां वेळ येयली आसा ते आमच्या मुखेल पावण्यांक आयकपाची. म्हणान ज्येश्ठ लेखक तशेंच कथाकार भोवमानेस्त वसंत सावंत हेंच्या कडेन मागतय की तेंच्यांनी आपले विचार मांडचे. या खाशेल्या अशा कार्यावळीचे मनाचे सोयरे फादर पायरन बाब, आमचे अन्वेषा बाय, प्रशांत बाई, ऋषिकेश वेल्लेकर, आनीक मोगाळ भुरग्यांनो जाणट्यांनो. सत्यनारायणाची पुजा आसली काय आमी दोण्याची वाट पळयतात, पूण पयलीं खुबशें भटपण जाता, मागीर पुराण आनी वाचता आनी मागीर प्रसादाचो दोणो हातार पडटा.
अशें कितें म्हाका कांय जाणांच्या तोंडार दिश्टी पडलां म्हणून म्हजी जी जबाबदारी आसा ती थोडक्या भितर हांव निभोवपाचो प्रयत्न करता. अन्वेषण भाशा मंडळा विशीं उलयता आसतना खूब उणी उलयले. घडये आपस्तुती म्हळ्यार आत्मस्तुतीचो दोश येवं नये अशें म्हणून. पूण म्हाका हांगा जर हांव मुखेल सोयर म्हणून जर उलयता जाल्यार एक गजाल म्हाका सांगपा जाय की आज मेरेन कोंकणींत जी जी जैत जोडल्या त्या सगळ्या जैताचें मुळावण घालपी संस्था म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळ. 2 ताळयो तांकां जावपाक जाय. आनी अभिमानय दिसता हांव सादारण 20 वर्सांचो आसतना ह्या संस्थे कडेन जोडिल्लो. 1980 साकून भाशा मंडळाच्या कार्यक्रमांनी भाग घेतालो. 83 हांव मेंबरय बी जाल्लो. आनी खुबशीं स्थित्यंतरां आनीक गजाली जाचे खातीर भाशा मंडळान वावर केला, झगडी केल्या, संघर्श केला त्यो खुबश्यो लागींच्यान हांवें पळयला. त्या खातीर आज आमी जेन्ना स्टेटहूड डे म्हळ्यार आमचो घटक राज्य दीस मनयतात ताका मुळावण घालपाचें काम हें भाशा मंडळाच्या दूरदृश्टींतल्यान घडलां आमच्यांनी निश्चितपणान म्हणूं येता. हांव सगळ्यो गजाली तुमकां सांगपा वचना. पूण ज्या सुवातेर एका वर्गाक एक भुरगो शिकपाक आसतालो, पयलेक जावं दुसरें जावं तिसरें एकूच भुरगो कोंकणी शिकतालो, आयज कोंकणी शिकप्यांची जर संख्या जर पळयत जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळान सुरवातेक जी शाळा सुरू केल्ली ते शाळेन आज केदें जैत जोडलां ताजें कळटा. आनी त्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचें म्हत्व कितें म्हणटा तें आमकां कळटा. कोंकणी राजभास चळवळ जाली, कोंकणी आमची राजभास जाली आनी त्या निमती गोंयांक घटक राज्य जावपाक पावलें. ह्या एकंदर प्रवासांत भाशा मंडळाचें अतिशय म्हत्वाचें अशें योगदान आसा. आनी हालींसरा जर आमी पळयत खास करून कोरोनाच्या काळांत जेन्ना युवा महोत्सवा सारको मनीस एखादी कृती जंय मनीस मनशाक तेंकपाक शकता आनी ताका आळाबंद नासता अशा वेळार भुरग्यां खातीर आशिल्ली कथामाळ ही ऑनलायन घेवपाचें धाडस तांणी केलें आनी जैतिवंत करून दाखयलें. त्या खातीर आमी 2 ताळयो तांकां मारुया. म्हळ्यार अशें म्हणून जेन्ना उदकाक लोट येता तें उदक कितलेय आडे आसूं तें मोडून वता. तेच पद्दतीन भाशा मंडळान ही गजाल आमकां करून दाखयली, जैतिवंत रिती करून दाखयली. म्हणून तुमी भुरगीं आज हांगा येवपाक पावली कित्याक तुमकां त्या त्या काळार ती संद मेळ्ळी. सुरवातीकच बरें दिसलें की भाशा मंडळाचें एक्सप्रेशन कितें म्हणटा तें कृतींतल्यान जें दाखोवप आसा. वल्लभान पेडणेचे शैलींतल्यान उलोवप केलें, फादर आपले शैलींतल्यान उलयले. हो एक संदेश खरें म्हळ्यार. खूब जाण म्हणटा तुमची कोंकणी बोली, तुमकां व्याकरण ना अशी सुरवातेक भाशा मंडळान कितली झगडी मारल्या ह्या मुद्द्या विरुद्ध. पूण जेन्ना आमी वल्लभ जर उलयता तें आमकां कळटा, मंगळुरांतले लोक उलयता तें जर आमकां कळटा, कोचिनांतले लोक उलयता तें जर कळटा जाल्यार हे सगळे बोलींतल्यान उलोवपी लोक हे मूळ कोंकणी लोक, हे आमचे लोक. आनी सगळे आमी एका सुत्रान बांदून घेतल्या ते म्हळ्यार आमी कोंकणी लोक. ही आमची भाशा. कितलेच 300-400 वर्सां पयलीं मंगळुरा गेल्ले लोक जावं कोची पाविल्ले लोक तांणी कित्याक म्हणून आपली भास तिगोवन दवरली. तांच्यांनी मलयाळम भाशे भितर भरसून घेवपा जातालें, कितल्योश्योच सुविधा आशिल्ल्यो, कन्नड भाशेन वचपा जातालें. पूण ह्या लोकांनी आपलें स्वत्व जावं कितें पूण आपलेपण अशें धरून ती भास तिगोवन दवरली आनी आज तांकां अभिमान भोगता. आज ते सांगपाक येता संवसारांत 3000-4000 भासा आसात आनी दर एकल्याक जसो आपले मायभाशेचो अभिमान आसा तसोच सगळ्या संवसारान विखरून पडिल्ले जे कोंकणी मनीस आसा त्या कोंकणी मनशाक आपल्या कोंकणी भाशेचो अभिमान आसा. प्रशांत भाईर वदळ म्हणटिल्लें की वकृत स्वर्धा घेवपा फाटलो एक उद्देश असो आसता की समजा कोणी जर ऐन वेळार आयलो ना जाल्यार 2 उतरां तरी तूं उलोवपाक शकता अशें म्हणून. म्हाका एक मलयाळम ओपारीची याद जाता. इफ यू कॅनॉट कॅच ए थीफ ब्रिंग समवन एज थीफ असो ताजो अर्थ. म्हळ्यार तुमकां जर कोण जर चोर जर मेळ्ळो, एक राज्यांत चोरी जाली आनीक राज्यान वर्द दिली, कितेंय करात पूण चोराक धरून हाडा. शिपाय सगळे चोराक सोदता पूण चोर कसो मेळना. निमाणें ताणें कितें केलें, एकट्याक धरून हाडा आनी हो चोर म्हणून सांगलो. म्हळ्यार राजो खूश जालो. म्हळ्यार म्हाका हांव थंय बसलें तेन्ना हांव बी तसोच चोर बी न्ही म्हणून हांगा धरून हाडिल्लो अशें म्हाका दिसलें. पूण 2-3 दीस पयलीं इन्विटेशन पावयलें म्हणटकीर मानान म्हाका हाडलो अशें हांव धरता. चड उलयना. भुरग्यांनी ज्यो काणयो सांगल्यात
किंवा हांव म्हणटा तशें जेन्ना आमी उलयतात वाचतात म्हळ्यार आमी जेन्ना वोकल आसतात तेन्ना खंयच्याच लिपीचो भेद आमकां लागना. ह्यो सगळ्यो गजाली आसा म्हाका दिसता आमचे कडेन बरे बरे रिकॉर्डिंग्स केल्ली आसतली ह्या स्पर्धेंतल्या काणयांची. आमी एक प्रयत्न करुया जाता जावन खर्च थोडो करून की ह्यो ज्यो ल्हान भुरग्यांनी आमी काणी सांगिल्ल्यो त्यो आमच्यो कोचिना मेरेन पावतल्यो, मंगळुरा मेरेन पावतल्यो, मालवण मेरेन पावतल्यो, अख्ख्या गोंयांत सर्क्युलेट जातल्यो. आनी फक्त आमची भुरगींच न्ही तर आमची भाशा वेगवेगळ्या प्रांतांत कशी जाता ती सगळे मुखार येतली. ह्या नदरेन एक प्रयत्न करपाक आनी अतिशय सुंदर आतां जर कितलेशेच प्रोग्राम आमचे लायव्ह जातात भाशा मंडळाचे ते कितलेशेच खाचींतल्या प्रदेशांनी राज्यांनी पावतात आनी ते समजून घेतात, लोक मुजरत पळयतात. हो एक प्रकारे नकळटना केल्लो एक भाशेचो प्रसार. त्या दिकेन आमी आनी इल्ले सिरियस जावया अशें मागता. सोंपयता आसतना एक सांगता, म्हाका तुमी कथाकार म्हटिल्लो. कथाकार खुबशे फावटी अशें आसता ताका कांय गजाल पयली काय ताका तातूंतली एक कितें पूण कॉन्ट्रोवर्सियल दिसता जावं तातूंतली एक डायलेमा तयार जाता, कितें पूण वेगळेपण दिसता. अर्नेस्ट हेमिंग्वेन ओल्ड मॅन एंड सी म्हणून व्हडली कादंबरी बरयल्या. ताणें एक सगळ्यांत ल्हान शॉर्ट स्टोरी बरयल्या, शॉर्टेस्ट स्टोरी 6 उतरांची. आनी मनीस जर बरोवपाक लागलो जाल्यार ताणें कशें चिंतप हें तो एक किडो तुमचे तकलेन घातला. आनी ती स्टोरी अशी आसा, बेबी शूज, ल्हान भुरग्याचे बूट अशें म्हणुया आमी. बेबी शूज फॉर सेल नेवर वॉन. ल्हान भुरग्याचे बूट विकपा खातीर आसा ते केन्नाच घालूं ना. ही 6 उतरां जेन्ना आमी वाचतात तेन्ना आमच्या दर एकल्याच्या तकलेंत एक एक वेगळी वेगळी काणी तयार जाता. हे कित्या खातीर विकचे पडले, ते विकपी कोण, तांचे कितें प्रसंग आयलो, कितें जालें तांगे भुरग्याचें, हें कथाकार तुमच्या मुखार सदांच मांडटा आनी हे तुमकां विचार करपाक प्रवृत्त करता. आज जी आमची भुरगीं मुखार आसा, तुमी तुमच्या बापायन जावं तुमच्या टिचरान दिल्ली स्टोरी घेवन मुखार आयल्या लोकांच्या, तुमी बरे भशेन तुमची कथा मांडल्या. सगळ्यांकच पयले प्रायज मेळपाक शकना, कित्याक एकच प्रायज पयलें आसता म्हणजे ते बाकी तुमकां मेळ्यो आसा. पूण एक काम करात, कोंकणी भाशा मंडळाच्या ह्या कथामाळेंतल्यान तुमी जैत जोडला. एक सातत्य दवरा. तुमी पयलीं आसतना आयलीं 5वी मेरेन, तुमकां 10वी मेरेन सुद्दां ह्या स्पर्धेंत भाग घेवपाक मेळटा. आनी मुख्य म्हळ्यार जी आमची अपेक्षा आसा की सगळ्या जैतिवंतांनी कशें ना कशें तरेन ह्या कथामाळे कडेन जोडून रावपाचें. फुडाराक तुमच्यांनी कथामाळेचें आयोजक जावपाक जाता. आयोजन जें करतात तातूंतल्या भाशा मंडळाक इल्लो आदार जातलो. फक्त कथा सांगली, प्रायज घेतलें, विसरूं नाकात. आज हें प्रायज घेता आसतना त्या प्रायजाचें एक वजें तुमच्या माथ्यार आसा, हाची एक ल्हानशी जाणविकाय दवरया. कोंकणी भाशे विशीं आमचें कांय कर्तव्य आसा आनी ती कर्तव्य करप हें आमचें महाकर्तव्य आसा. ती एक जाणविकाय दवरात. सातत्यान कोंकणी बरोबर रावपाचो प्रयत्न करात आनी कोंकणी भाशेक खूब तरांच्या योगदानाची गरज आसा. तुमचे कडल्यान तें थोडे तरी पावतलें हाची इल्ली आमकां खात्री दियात. तुमी भरवंसो दवरात. देव बरें करूं. देव बरा करूं सर. सरान सांगला तसा सत्यनारायण पुजे नंतरचो जो आमी दंड घेवन वयतात त्या कार्यक्रमा कडेन वळुया, म्हणजेच बक्षीस वितरण. तेच्या पयलीं मी सगळ्यां कडेन मागतोय की ह्या पोरांच्या मेहनती खातीर व्हडल्यान ताळयो जावं. कारण तेंच्या मेहनती खातीरच तुमी आनी आमी हे सगळे इतक्या वर्सां नंतर बरोबर भेटलेले आहोत. पुरस्कारा माफ करा, बक्षीस वितरण सुरवात करतना पयली सर्त राधा मुकुंद नाईक वक्तृत्व सर्त. मागतोय मानाचे सोयरे भोवमानेस्त फादर मायरन बरेटो हांच्यांनी ही बक्षिसां दिवची. तसाच एक विनंती आसा सगळ्यां कडेन की बक्षीस घेतल्या नंतर थंयसर एक वावचर आसतला, तेचेर तुमची सायन जाय, ह्या विसरांक नाका तुमी. तिसरे उमेद वाडोवपी इनाम दिर्घा फडते सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय खांडोळे. फुडला घेतोय
दुसरे उमेद वाडोवपी इनाम प्रांजली पैखोर, श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय कवळे फोंडे. पहिले उमेद वाडोवपी इनाम श्रेयस कोपार्डेकार, डॉक्टर के.बी. हेडगेवार उच्च माध्यमिक विद्यालय पणजी. भोवमानेस्त भगवंत सावंत यांच्याकडे मागतोय की त्यांच्यानी फुडली बक्षिसां दिवची. माफ करा, वसंत सावंत, सॉरी सर. तिसरे इनाम इनिका चारी, श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवचर. दुसरे इनाम आर्या सरदेसाय, पीपल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय पणजी. आणि ह्या सर्तीचा पहिला बक्षीस साहिल बांदोडकर, श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय कवळे फोंडे. बक्षिसां घेऊन कोणूच खंय वाचूंक नाका. सगळी बक्षिसां घेतल्या उपरांत थंयसर एक फोटो काडूंक जाय म्हणून. आता शणै गोंयबाब कथामाळ ह्या सर्तीची बक्षिसां मागताय मानाचे सोयरे भौमानिस्त फादर मायरन बरेटो यांच्या लगी की त्यांच्यानी ही बक्षिसां दिवची. पहिला बक्षीस श्रियांश सुभाजी, हुतात्मा मनोहर पेडणेकर प्राथमिक शाळा पेडणे, गट पहिली ते चौथी. दुसरा बक्षीस अनन्या नाईक, के.बी. हेडगेवार प्राथमिक शाळा पणजी. तिसरे मनस्वी देसाय, एस.एस. समिती प्राथमिक शाळा फोंडे. आणि उमेद वाढवपी बक्षीस सेजल रायकार, सर्वोदया एज्युकेशन सोसायटी, मुळावी शाळा कुडचडे. देव बरोबर करू सर. आता मागतोय भौमानेस्त वसंत सावंत यांच्याकडे की त्यांच्यानी फुडली नाव दिवची.
5वी ते 7वी ह्या गटातली बक्षिसां. ईशान तिमले पहिले इनाम उत्कर्ष विद्या मंदिर फोंडे. दुसरा बक्षीस साक्षी तुळसकर महिला नूतन हायस्कूल मडगाव. पुढच्या बक्षिसाकडे वळतोय. सारा पागी तिसरे इनाम श्री दामोदर विद्यालय लोलये काणकोण. देव बरो करू सर. आता मागतोय भौमानेस प्रशांत नाईक यांच्याकडे फुडली बक्षिसां त्यांच्यानी दिवची. 8वी ते 10वी ह्या गटातले पहिला बक्षीस सायवी वेळुस्कार द न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुडचडे. दुसरा बक्षीस पुनीत तळवणेकर विस्काउंट ऑफ पेडणे हायस्कूल पेडणे. तिसरा पलिया अग्नी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर मडगाव. पहिला उमेद वाडोवपी तृषा नाईक फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल मडगाव. दुसरा उमेद वाडोवपी बक्षीस काशवी प्रभुदेसाई GS आमोणकर विद्या मंदिर म्हापशे. देव बरा करू सर. सगळे जाण हयसरत रावा, कोणूच वचूंक नाका. कार्यक्रम उत्तम जावचो म्हणान खुबशे जाण वावरतात. तेंचे उपकार आमकां आठोवंकच जाय म्हणान बाब पुरुषोत्तम वेल्लेकर यांच्याकडे मी विनंती करतोय की तेंच्यांनी उपकाराचा उल्लेख करचा आणि मी वल्लभ बर्वे तुमची रजा घेतोय. नमस्कार, बरें गोंय. सगळ्यांक घटक राज्य दिसाची शुभेच्छा. उपकार आठोवचे कोणाचे कितलींशींच नांवां आसा, कितलेशेच जाण आसा, कितलेशेच पड्ड्या फाटले कार्यकर्ते आसा, मुखावयले कार्यकर्ते आसा. सगळ्यांचीच नांवां घेना, पूण कार्यक्रमाची औपचारीकता म्हणून तुमच्या मुखार ल्हानशा शब्दांनी हांव उपकाराचे उलोवप करतां. सगळ्यान पयलीं आयच्या ह्या खास कार्यावळीक आपल्या वेळांतलो वेळ दिवन हाजीर राविल्ले आमचे मुखेल सोयरे बाब वसंत भगवंत सावंत सर, तशेंच आमचे कार्यक्रमाचे मानाचे सोयरे फादर मायरन बरेटो,
तुमचे खूब खूब उपकार, तुमी वेळांतलो वेळ काडून आयले ह्या कार्यावळीक आनी भुरग्यांची उर्बा वाडयली. आमच्या राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्तीचे मुखेल पुरस्कर्ते बाब प्रशांत नायक आनी तेंची फॅमिली जी सदांच आमच्या सर्तीक तेंको दिता आनी आमकां प्रोत्साहन दिता ही सर्त बऱ्या भशेन घडोवन हाडपाक. त्या व्यतिरिक्त कथामाळ आयोजीत करपाक आमकां मदत केल्या सगळ्या पुरस्कर्त्यांचे आमी ह्या समयाचेर उपकार आठयतात. तेज्या फुडले सुवातेर सगळे सर्तक वांटेकार भुरगे जे कोवीड आसूं, कितलेय त्रास जावं, महामारी जावं, आपलो सहभाग आमच्या ह्या सर्तींनी दितात आनी आमची उर्बा वाडयता आनी सर्त जैतिवंत करपाक सदांच तेंचो हातभार लागता. त्या सगळ्या सर्तकांचे आमी मना काळजासावन उपकार आठयतात. तशेंच ह्या भुरग्यांक सर्तीन वांटो घेवपाक तांकां प्रोत्साहन दिवपी तेंचे टिचर्स, त्या त्या शाळेंतले मुख्याध्यापक, तेंचे पालक आनी तांकां तयार करपाक मेहनत घेवपी तेंचे सगळे मित्र, अशा सगळ्यांचे आमी उपकार आठयतात. 16 केंद्रांनी एका वेळाचेर घडून येवपी कथामाळ तशेंच ऑनलायन पद्दतीन घडून येवपी ह्या वक्तृत्व सर्तीन आपलो वेळ काडून कांयच एक्सपेक्टेशन्स दवरनासतना येवपी सगळे परीक्षक मंडळ जे पाशियेसान इतल्या सर्तकांचें परीक्षण करता, त्या सगळ्या परीक्षकांचे आमी उपकार आठयतात. आनी निमणे सुवातेर आमच्या दोनी सर्तींक प्रसिद्धी दिवपी, आमच्यो ह्यो सर्ती गांवांनी पावोवपी प्रसिद्धी माध्यमांतले आमचे भाव, तांकांय हांव दिनवास म्हणटा. परत एक फावट म्हजें उलोवप सोंपोवच्या पयलीं तुमी सगळे जाण आयच्या ह्या दिसा मुजरत हजर रावून हो कार्यक्रम जैतिवंत केल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव मना काळजासावन दिनवास म्हणटा. आनी एकूच मिनीट फोटो आमी काडयात, पूण सुंदर रितीन आपल्या निजाच्या पेडणेच्या शैलीन ह्या कार्यक्रमाक सुसूत्र पद्दतीन सूत्रसंचालन करपी आमचे वल्लभ बाब बर्वे एका खाशेले दिनवास. मागता सगळ्या विनर्सांक, सगळ्या जैतिवंता कडेन मुखार येवचो, आमी एक ग्रूप फोटो काडया.